न्यू मार्केट वाठारांत वाडपी गर्दी आनी अतिक्रमणाच्या प्रश्नाचेर मडगांवतल्यान हुस्को उक्तायला। मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी पुलीस निरीक्षका कडेन कागाळ दाखल केली की पिंपळकट्टा वाठारांत व्हड प्रमाणात भिकारी रावतात आनी परत विनंती करूनय ते थंयच्यान वचपाक न्हयकार दितात। तशेंच सकाळच्या वेळार विक्रेती रस्त्या कुशीक स्टॉल लायतात, ताका लागून प्रवाशांक गैरसोय जाता आनी दुचाकी पार्किंग करपाक त्रास जाता अशें त्यांनी स्पष्ट केला। कागाळी उपरांत पुलिसांनी त्या जाग्यार तपासणी केली आनी तो वाठार नितळ करून भिकाऱ्यांक डिस्पर्स करून कारवाई केली। या वाठारांत फुडली देखरेख चालू उरपाची शक्यताय आसा। सकाळी PI फोन मारलेलो कित्याक एवरी टायम हांगा पळय भिकारी बसतात पळय ती 5-6-7 जाण सुमार हांगा भिकारी बसतात आनी एकटी ती बायल बसता, सगळे आपल्या आयदनां सुद्दां घेवन आनी हांगाच ते जेवण जेवता आनी ते सोरो घेवन पितात आनी तुमी सकाळी सोमारा आयल्यार कळटलें तुमकां कितें आनी ती कशीच सांगल्यार हालनाक हांगसरली तें जालें। आनी दुसरे 7 सुमार पळय जो थंय बाजार भरता म्हळ्यार सगळे गांधी मार्केटांतले जे पळय वेपारी आसा ते आमी हे फ्रुट्स घेवन सगळे थंय बसतात। बरें कोणें तर हें काडलें मोटरसायकल काडली जाल्यार ताका ते परते लावपाक दिना आनी दादागिरी करता। तेवूय हांवें पयर PIक सांगलें, तेंच्यांनी काल गाडी धाड आमी 8:30-9 जाले म्हणटकीर तुमी मागीर हांगसरले आमकां क्लियर कर 7क येवन हांगा बसता आनी हांगा रोड बंद करता। म्हळ्यार तेंच्यांनी कालूय तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतला, 8 दीस जाले ते ड्रायव्ह घेतला। हांवें आयजूय PIक फोन मारून सांगलेलो आयज मंगळार म्हणटू व्हडलें कांय ना पूण सोमाराक इतली हांगा लूट पडटा। हांगा तुमी हांवें ऑलरेडी फोटो धाडल्यात ताका कोण कशें करतात आनी बुरशेपणां करतात, लोकांक सामके त्रास करतात आनी येवन इतले दारान बसतात आनी एकटे हांगाय बसता आनी एकटी बायल ती हालोवंकूच ना। ते गेल्ल्या फावटी ते घेवन वयतकीर सोडटकीर ती परती येवन हांगा बसतात। ताका लागून आयज ते परते हें करपाक येयले हांगा आनी कांय ना।